तो बाबा मुखारता आप्यान सदां बाबा ओजूलेता तुका आप्यान सदां बाबा ओजूलेता तुका आप्यान सदां बाबा ओजूलेता तुका आप्यान सदां बाबा ओजूलेता तुका. बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. बाबा म्हणून जेजून आमकां जोण एकल्याक आपल्या बापाच्या घरान स्वाद तयार करून दवरल्या ती आमी बरे भाशेन बऱ्या कोरण्यांतल्यान स्वताचें जिवीत जिवन जेजू दाखयता ती वाट आमी धरून आनी जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करून आपणावंक हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार धरुया. आयच्या दिसाक सोन दीस मनयतात, काजाराचो दीस उत्सव मनयतात. जाणी आपणा पासत मागूंक लायला, आमी मागतले म्हणून सांगलां. कोरोना व्हायरस ही पिडेक लागून जायतो लोक कश्टावता, दुयेंत आसा, भलायकी ना. ही पिडेक लागून बेकारपण भितर सरलां, सर्वीस ना, जिवीत उचांबोळ कशें जालोलें आसा, भिरांत कशी आयलोली आसा. दिसा दिसपटी आमच्या भारत देशांत हाच्यो केसी वाडत आसात. जायतीं बऱ्या मनाची मनशां ही पिडे वेळार आदार करतात. सगळ्यांक देवान राखूंक सांबाळूंक उपोट बेसांवांनी भरूंक हे मिस्साचे पेटी नोकेपणान आमची इंतेन्सांवां बापा मुखार धरुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारणाचो धनी. तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोळायेन तुवें आमकां सोडयलीं. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कुरपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलीं निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून पिसिदियेचे अंतोकियेंत पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानांत
उबो रावन म्हळें, म्हज्या भावां भयणीनो, आब्रामाचे कुडयेच्या पुतांदवानो आनी तुमचे मदें देवाक भेटयलेल्यानो हो सोडवणीचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजालेच्या लोकांक आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक ओळखो नासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवाराक वाचतात ती प्रभाताची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी ती घोडोनेशी केली. ताका जिवेशी मारूंक ताका कसलेंच कारण मेळूंक ना, तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलेलें आसलें तितलेंय शात्ती पावयल्या उपरांत ताणें ताका खुर्सावेलो देव वयलो आनी एके समाधींत न्हिकी पिलो. पूण देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गलिलियांतावन आपणा बराबर जेरुजाल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरजे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावणी केल्ल्यो त्यो आमां ताच्या भुरग्यांताय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट्टा. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर. देवाचे वळखकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेश्वराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेश्वरान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकांचेक सगली प्रितूम तुज्या आदीन करतलो. लोखंडाचे बेटकाटेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुमाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पुंद करतलोय. म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या कारभारांत चतुरायेन चलात. सर्वेश्वराची सेवा करात, ताचें बें दवरात आनी थरथरून ताचे पांय पडात. म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनांत तयार करून उबी रावन उद्गार गावया. Sorvesporazoi, 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 sorvesporazoi. जेजू म्हणटा, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Sorvesporazoi, 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 sorvesporazoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमान तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कोळ सुवातो आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केले उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतले, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकळो, तर वाट कशी जाणो जातलें हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितीचे बाबा, हाची दोनी वाचपां उदी करून आमी जेजून आमकां तयार करून दवरलेली स्वात, सर्गीचें राज, बापाच्या घरान ही आमी जोडून घेवचे खातीर कितें करचें हाचेर ही दोनी वाचपां आयच्या दिसाक लक्ष घालता. बाबा म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, उचांबूळ जावं नाका, तुमचें सगळें भिरांत आसची न्हय, म्हजेर विस्वास दवरात. म्हजेर विस्वास दवरून पातयेवन भावार्थ दवरून चलात, कित्याक हांव सदां काल तुमचें सगळें आसा. आनी जरी हांव म्हज्या बापा चडशें वेता, हांव वेता जाल्यार कसलें तरी कारण आसा. आनी हें कारण म्हळ्यार हांव बापा थावन आयलां, परतून म्हज्या बापा चडशें वेता. आनी वेता जाल्यार म्हज्या बापाच्या घरान तुमकां जोण एकल्याक ही स्वात तयार करूंक वेता. जेजू परत बापा चडशें वेता. जेजू आनीक आपल्या बरोबर आनीक आसचो ना हें जाणो जावन ओळखून घेवन जेजूचे शीस उचांबळ जातात. जेजूचे शीस भिरांतीन भरतात, कित्याक एकूच आसरो, ताचें आसणें फिजिकल प्रेजन्स आनीक आनी आमचे बरोबर आसचें ना. जेजू आतां आमकां सोडून वेता. आमचें कितें जातलें असले साबार प्रश्न, साबार विचार तांच्या मनांत आयले, आनी देखूनच तांचें जिवीत उचांबळ कशें जालें, कित्याक जेजूक आनीक आमकां पळोवंक मेळचो ना, जेजू आनी आमच्या बरोबर आनीक आसचो ना. आनी हाका लागून जेजू बाबा म्हणून तांकां धीर दिता, घोटाय दिता आनी म्हणटा, भिवू नाकात, उचांबळ जावं नाकात. हांव म्हज्या बापा चडशें वेता जाल्यार तुमकांय म्हज्या बापा चडशें व्हरूंक, आनी वतलो जाल्यार म्हज्या बापाच्या घरान तुमकां जोण एकल्याक ही स्वात तयार करूंक. आनी त्या वेळार बाबा म्हणून जेजू तांकां हांव वाट, सोत आनी जिवीत हाचेर लक्ष घालून ही शिकवण तांकां दिता. बाबा म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत आमकां बागेवन पावलो त्या जेजूच्या जिविताचो आटाप कसो करता. आख्खें जेजूचें जिवीत तो नियाळटा, आनी कोण परी जेजू निरपराधी जावन पासून ताका मोर्नाचें फर्मण मारलें, कश्टवलो, मेलो, पुनर्जिवंत जालो आनी परतून आपल्या बापा चडशें गेला. हे जिवितात जेजूच्या आख्ख्या जिविताचो आटाप कसो, संक्षेप कसो, समरी कशी हे पयल्या वाचपांतल्यान पावलो थंयसर एकठांय जालेल्या अंत्योकेच्या लोकांक देवस्थानांत उबो रावन सुदैवांक दिता. कालच्या दिसाक बाबा म्हणून आमी पयले वाचपान पळयलां, पावलोक अधिकारी वडील आसात, लोक आसा तो एक उपशाम दिवंक ताका आमंत्रण करतात. घोटायेचीं उतरां, उत्तेजन दितलीं उतरां, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट हीं दिवपाक पावलोक ते उलो करतात, आमंत्रण करतात. आनी पावलो तांचें आमंत्रण स्विकारून जेजूचे जिविताचेर नदर घालता, जेजूच्या जिविताचेर लक्ष घालता, जेजूच्या जिविताचो आटाप एके भाशेन पावलो तांकां करून हो संदेश दिता. बाबा म्हणून सगळीं आमी देवा थावन आयिल्लीं आसात आनी सगळीं आमी परतून देवा चडशीं वचूंक हो जावन आसा आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचो हेतू आनी शेवट. हो संवसार थोड्याच तेंपाचो, हे संवसारी घर आमचें थोड्याच तेंपाचें, पूण सासणाचें घर स्वर्गार आसा.
आनी बाबा म्हणून ह्या स्वर्गाक घर होम अशें म्हटलेलें आसा, जंयसर आमी एकामेकाची वळखेची, जंयसर आमी एकामेकाच्या मोगाची, जंयसर आमी एकामेकाचें आसतें भोगतांव आनी एके भाशेन वी आर एट इज, वी आर कम्फर्टेबल अशें बाबा म्हणून आमच्या घरांत जाता तेंच स्वर्गारूय बी जातलें. जाल्यार हें जोडून घेवचे खातीर आमकां जेजू आयच्या दिसाक 3 वस्तू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमचे नदरे मुखार दवरता. वाट, सोत आनी जिवीत. जेजू म्हणटा आनी हेंच बाबा म्हणून 3 वस्तू आमी आमच्या जिवितांत करची करूंच. जेजून आमकां दाखयल्या ती स्वताची वाट आमी आपणावंक आनी जेजूचें जिवीत आमी आमचें जिवीत करून आमकां बापाच्या घरान स्वाद तयार करून दवरल्या जेजून ती आमी सोण एकल्यान आपणावंक हे 3 उपाय गरजेचे. जाल्यार हे 3 उपाय आमी घेवया. जेजू दाखयता ती सोडटाची वाट आमी धरून जेजूचें जिवीत आपणावन हें सुर्गीचें सूख तुवें आनी हांवें आपणावंक आमकां सोण एकल्या हे पवित्र मिसाचे भेटेन त्याच जेजूची कृपा बळ मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गावया आसा जेजू आसा जेजू. C4 पान 19, C4 पेज 29. आमची बाधा धुवून काढू, निर्मोड काळजा तुका म्हज्या भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी ओगडायना जावच्या आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्याने देन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Pawartaco gut purgotujam, Jezu melo, Jezu जीवन जाला, Jezu नव्यान येतलो. बाबा, जेजूच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमां समेजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकेपी तुमी चेरवीस जालेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमुसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मूख आमोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोनमृत, भाग्योन मिंगेल आमचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमेन. पवमरेनो आमकां जोणेकल्याक जेजून आपल्या बापाच्या घरान स्वर्गार स्वात तयार करून दवरल्या आनी आमी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं जेजू दाखयता ती वाट धरून स्वताचें जिवीत जिवन ती आपणावंक आमी ती जोडून घेवंक हो आशिर्वाद बेसांव आलाशिरो देवान आमकां आपल्या पुता जेजू वरवीं फावो केला. देखून ही स्वात जेजून आमकां तयार करून दवरल्या. हें भाग आमकां स्वर्गार फावो जाता. ही स्वात स्वर्गार आमकां जोणेकल्याक मेळून घेवंक जेजून आमकां हे उपाय दिल्यात आनी आमकां आपलो आदार दीत आसा. देखून ह्या व्हड देवाच्या बरेपणा खातीर, आशिर्वादा खातीर, हे स्वाते खातीर, सुर्गीच्या राजा खातीर, स्वर्गा खातीर दिन वाचून जेजून शिकवलेलें प्रार्थन आर्कांच्या मनान बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें तुमचे म्हजे भितर येवचें येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे. म्हजे जेजू भू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे भू अमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिलो कोट सोडूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. D27 561 D27 पेज 61. मोजा देवा तूं सोर बरो. रोजगार मोजो दोरी करो. सगळ्या काळजां इस्मो तुजो हांवें सदां करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागून काळीज म्हजें तुका दितां. काळीज म्हजें तुका दितां. देवा तुज्या मोगाक लागून काळीज म्हजें तुका दितां. काळीज म्हजें तुका दितां. कोरोना व्हायरस हे पिढी आड देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची
आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोमयाची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवून दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. भोवमोगाळ बापा, दोयेळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयेळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा म्हणून उगडास करता. माय आनी जून ह्या म्हयन्याचे जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयलोले आसात, ऑफिसांत ते आसात. फकत सकाळीं ऑफिसाच्या वेळार येवन तुमी ते व्हरचे म्हूण आमची विनंती. दुसरे सुवातेर आज सावन हीट वेव मिटिरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हांणी उगडास केला. आमच्या गोंयांत आज सावन हीट वेव जावची आसा, देखून दोनपारच्या वेळार भायर सरचें न्हय. फकत गरजेच्यो वस्तू त्योच घेवच्यो. उपाय जे सरकारान ह्या डिपार्टमेंटान आमच्या मुखार दवरल्यात, उगडास केला, ते पाळचे म्हूण आमची विनंती. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. आमची बरी राव तूं सोमया. E1:5 आणि 6. E1 पेज 76. आमची बरी राव तूं सोमया, आमोद आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोमया, आमोद आमकां हालेलुया. सोमया गोम तूं गोवा मोगलो, सरकार मुडो बापान दिलो. ओस्कोतांक तूं गोठाय दिलो, पिडे सांग तूं वखदां पेलो. आमची बरी राव तूं सोमया,